केंद्र सरकारान असा करून रेल्वे मंत्रालयान जे निर्णय घेतला की लॉंग पेंडिंग इश्यू जो आसलो आमचो की मयान एक स्टेशन जावचें म्हणून हो इश्यू सँक्शन जाल्ल्या बद्दल हांव केंद्र सरकाराचे असा करून रेल्वे मंत्रालयाचे आनी सगळ्यांचे हांव आभार मानूंक सोदता. मयान रेल्वे स्टेशन येवप हे एक आमची डिमांड आसली सगळ्या लोकांची. ते फुलफील केल्या बद्दल आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान सुद्दां ताका खूब हेल्प केल्लें आसा. ताका लागून आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नायक तशेंच आदले आमदार महेश अनंत शेट त्यांनी जे प्रयत्न केल्या त्या प्रयत्नाक यश येयल्यामुळे तांचेय बी हांव आभार मानता. पण जागा काही डिसाईड झाला सध्या? जागा ऑलरेडी डिसायड जाल्ली आसली, पयलींच डिसायड जाल्ली आसली ती. ताचे कडेन प्री ऑक्युपायड असो प्लॉट मयान आसा. खंय तुम्ही सांगू शकता? वांयगणे म्हणटा तसो तो प्लॉट आसा आनी त्या लागीं थंयसर जर स्टेशन जालें जाल्यार मयाच्या इकॉनॉमीक थोडोसो भर पडटलो अशें अंदाज आसा. ह्या दृश्टीन नक्कीच मयेकारांक न्हू तर संपूर्ण नॉर्थ गोवा वासियांक हाचो लाभ जातलो आनी एकंदरीत जी इकॉनॉमिकल ग्रोथ जातली ती सगळ्या गोंयकारांक